केरळाच्या एर्नाकुलम जिल्ह्याच्या पश्चिम पर्वतांच्या उस्क्या रासो मालयाटूर यात्रिक केंद्र शतमानोंचो भावार्थ उगडास हाडटा. हे यात्रिक केंद्र प्रकृतीची सोबाय तशेंच भावार्थाची गुंडाय आमचे मतींत हाडटा आनी भाग्यवंत जिणेक प्रेरण दिता. पेरियार न्हंय तडीर आसचो हो सोबीत जागो भावार्थी जिविताची जर आनी भक्तीक आधार, कित्याक हांगा देवाची आनी मनशाची भेट जाता. हे वरवीं आत्मीक झर उमाळटा. क्रिस्ता काळाचे 52व्या वर्सा जेजूच्या 12 शिसां पैकी एकलो तोमास बरी खबर परगट करूंक केरळाचे करावळीर आयलो. ताचे येणें आमच्या गांवांत एक देणें जालें. ताच्या निस्वार्थ वावरा आनी सेवे वरवीं आज आमी भावार्थी म्हणून अभिमान पावयेत. सोडून 20 वर्सां केरळांत आनी तामिळनाडांत जेजूची सुवार्ता ताणें परगट केली. ताचो घाम आनी रगत पर्यंत आमच्या गांवांत वाडलें. हे वरवीं आमच्या पुर्वजांक जेजूची वळख जाली आनी ताचे सुवार्तेन जिवीत परजळ्ळें. आज केरळांत सांत तोमास क्रिस्तांव समुदाय सांत तोमासाची वाखाणणी करता आनी ताणें परगट केल्लो तो भावार्थ जियोंक साधन करता. पूण सांत तोमासाचे मिसांव अडकळे वेळेन आसलें. जेजूची बरी खबर परगटतना ताका विरोधपण आनी दगदणी मेळ्ळी. देखून तो कुरिसुमुडी पर्वतार चडलो आनी आपले कश्ट देवाक कळीत केले. ताचे मागणें देवान आयकलें आनी ताका सुवार्तेच्या उर्बेन भरलो. त्या पर्वतार खडपाचेर मागण्यार आसतना खडपातावन उदका झर फुटली. ही झर आजुनी यात्रिकांक तांचो भावार्थ जिवाळ आनी तांचो भरवसो थीर करूंक आधार. तशेंच हे झरीचें उदक आजुनी पिडेशिडेंत आनी कश्टां अनवरांनी आसल्यांक सावकासाय दिता. त्या खडपाचेर सांत तोमासाच्या पांयांची निशाणी स्पश्ट दिसता. एक पोटी हे यात्रीक परिसर नास करूंक एके हस्तीन प्रयत्न केले, पूण दैवी कृपेन त्या हस्तीक सोलवणी लाभली. तिच्या धाड्याचे गुर्तू आजुनी ह्या पर्वताच्या पवित्र स्मारकाच्या वंटीचेर स्पश्ट दिसतात. सांत तोमास त्या दोंगराच्या खडपार गूंड मागण्यार आसतना ताणें खडपाचेर खुर्साचो गुर्त काडलो. सबार तेंपा उपरांत गांवचो लोक गोरवांक सोरोंक थंय पावतना एक भांगराचो खुरीस तांकां थंयसर पळोवंक मेळ्ळो. तो खुरीस निजगी म्हणून पारकूंक खुर्साक तांच्या हातेरांनी मारतना त्या खुर्सातावन रगत वळ्ळें म्हणूनय एक पात्यणी आसा. तो भांगराचो खुरीस आजुनी त्या खुरीसुमडी दोंगरार सांबाळन दवरला. दर्यातावन सोडून 1270 फीट उबारेर आसच्या ह्या यात्रीक केंद्राच्या मुळांत सुमार 3 किलोमीटर पयस
एक व्हड देव मंदिर आसा. सांत थॉमासाक समर्पिल्लें हें देव मंदिर आज आंतरराष्ट्रीय यात्रीक केंद्र जावन परिचीत जाला. हे वरवीं हांगा संवसाराच्या साबार गांवांतावन हजारांनी यात्रीक येतात आनी तांचो भावार्थ जिवाळ करतात. पयसतावन आयिल्ल्या यात्रिकांक रावची वेवस्थाय ह्या देव मंदिरांत आसा. ह्या देव मंदिराच्या घंटींचो नाद पर्वतातावन प्रतिध्वनीत जाता. मालयाटूरच्या ह्या भाग्यवंत खुर्सातय भक्तांची मागणी चालू आसात. देखून हो केवल प्रकृतीचे सोबायेचो जागो मात्र न्ही, बगर देवाची काकुळत आनी मनशांच्या आत्रेगांचो सहमिलन म्हणयेत. 2000 वर्सां आदीं जळोवंक सुरू जाल्लो हो भावार्थाचो दिवो अजुनूय ह्या पर्वतार जळूनच आसा. लागशिल्ल्या न्हंयेंत उदक वळटा पर्यंत तो सदांच जळोवन दी म्हणून आमचे मागणें जावं दी.